हॅलो हॅलो एव्हरीवन, गोंयकारांनो कशे आहात तुम्ही? होपफुली सगळे बरे उरतले. आजची रेसिपी असा आंबाड्याचे हुमण आणि हे आंबाड्याचे हुमण करपा लागून किती किती जाय ते सामग्री हांगासर आसा. आंबाडे, हिंग, राय, गोड, हळदी पीठ, मेथी दाणे, फ्रेश करी लीव्स, करीपत्ता आणि रेड नाल, सुके मिरसांग आणि हे आंबाडे पयली धुवून घेवपाचे बरे आणि मागीर ताका सोलपाचे. सोलून हे आमचे सोलून जाले हे भाशेन ताका आतां मातशें कुटया आमी. बरें धाडोवपाचें हेका हे भाशेन बरें धाडून घेवया. चेपणे घालता पळय त्या भाशेन करपाचें हेका बरें चेपवपाचें आणि तेतून मागीर मीठ आणि गोड घालून बरें मॅरिनेट करून दवरपाचें. जितले वेळ तुमी दवरतले तितले तुमकां मजा येतली. हांवें 15-20 मिनटां दवरलेले, एकदम परफेक्ट मजेदार टेस्ट जाता एकदम. हे भाशेन बरें धाडून घेवप हेका, चेपवपाचें तेका, तर तेका मसालो बरो लागतले आणि कडयेचे जे आमचे मसाला आनी बरें तेतून टेस्टी जातले. हे भाशेन धाडून घेवपाचें. हे पळोवन घेया. कडी करून पळया तुमी, इतले बरें टेस्टी आहा ते, इतले बरें लागता खावपाक. मीठ आणि गोड घालून आमी ताका मॅरिनेट करया 15 मिनटां. आता मसालो रेडी करया. मसालो रेडी करपाक हांवें घेतला नाल, सुकी मिरसांग, मेथीचे दाणे आणि टर्मरीक पावडर. उदक घालया. उदक चड घालनाका, मिडियम जितले जाय तितलेच घालपा जाय. बरें दाट धबधबीत जावपा जाय आमचे सॉस. हे पळया, हे भाशेन आमचे कडयेचे मसालो हे भाशेन रेडी जावपा जाय. बरें धबधबीत दाट, दिसपाक बी सुंदर आणि वास बरो घमघमाट येवपा लागला. हे घेतला हांवें मातयेचे आयदाण. बरें गरम जातकीर आमी तेल घालया. तेल बरें गरम जाले उपरांत तेतून घालया हिंग. हिंग घालता तुमकां बरें वास येतलो. मागीर मस्टर्ड सीड घाला, सांसवां. हा 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 आता करीपत्ता घालया. अरे वा वा, एकदम वास म्हणटा तो जबरदस्त. मातशें तळसून घेवपाचें हेका. आता घालया आंबाडे. मॅरिनेट केल्ले आंबाडे आता घालपाचे आणि बरें तळसून घेवपाचे. बरोसो एक कलर सो येवपा जाय, असो गोल्डन ब्राऊन टायप कलर येवपा जाय. आता हे आंबाड्यात घालतात तेतून भितर इतले घमघमाट वास येयला, आख्खे घर भरून वास येवपा लागला बरो आणि एक्स्ट्रा भूक लागता ह्या वासान. अशें धापया हेका गॅस मिडियम फ्लेमाचेर हेका शिजोवपाचें, तर तुमचें जेवण बरें जातलें. चड फास्ट केलें ते अशें लासलेले भशेन जातले आनी टेस्ट बी तितले बरें जायना. मिडियम फ्लेमाचेर जेवण करपाचें हेजें, स्पेशली हें जेवण, आनी तुमकां जे टेस्ट जाय ते टेस्ट तुमकां मेळटले. आतां आमी ते सॉस घालया. मसालो जे वाटला आमी ते मसाला घालून ताका बरें शिजोवया. आनी इल्लें उदीक घालें तेतून. तुमकां जाय तितलें उदीक घाला. दाट धबधबीत असल्यार बरें टेस्टी लागतलें. पातळ जाल्यार तुमकां तितली मजा येवपाना. बरें आंबाड्याचे हुमण म्हणजे बरें धबधबीत आसपा जाय ह्या भाशेन. इल्लें मीठ घालया आनी इल्लें उदक घातलें हांवें एक्स्ट्रा. चड बी घालूना हांवें. ते मसाले वाटलेले जे उदीक आसलेलें पळय ते घातलें हांवें तेतून. हे आमचे कडी आता रेडी. हय 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 हय, कितले लोकांक रूच येयले रे बाबा. कितले तरी लोकांक रूच येयले आसतले आतां. कमेंट सेक्शनार मातशें बरेयात पळया. अरे लायक करा, सबस्क्राईब करा.
आणि एन्जॉय करा. व्हिडिओ जर तुमकां आवडीत लाईक आणि सबस्क्राईब करा. लजू नाकात. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरें करूं.